फातोड्डे आणि मडगांवां मोबायल टावर नाका म्हणून लोक नगरसेवक आणि काँग्रेसय मागता। टावर घालपाक पालिकेची एनओसी घेतिल्ली ना। रस्त्या कडेन घाल्ल्या मोबायल टावरांचो घरांक धोको म्हूण लोक भिल्यात। 4 फेब्रुवारीक पालिकेची बसका जावपाची आसा। थंय विशय तापपाची लक्षणां दिसतात। फातोड्डेची काँग्रेस मुख्याधिकाऱ्याक मेळ्ळी। सीओ खंय सांगता पालिकेची एनओसीची गरज ना। सर्कल मोडटा गाडी मारता आणि ही गाडी ओडली तर मारून या खंयची गाडी मारून आमच्या घरार पडले न्हू खूब आमकां लुकसाण जातलें। आमच्या जिवाकूय भंय, आमकां रात दीस न्हिदूय पडना ह्या भंयान। फाल्यां घरा भितर पडल्यार कोण जबाबदार तेजे? एक्चुअली म्युनिसिपालिटी आमी परमिशन दिवंक ना, इलिगली बांदला आणि लोकांचो ऑब्जेक्शन आहा घराचेर पडले सेफ्टी कित्याक आहा आमकां टावर नाका म्हणून लोकांचे प्रयत्न आमकां नाका म्हणून कळ्ळें न्ही। सो आतां मेन म्हणटा ते इशू म्हणटा ते हेल्थाची परमिशन दिवंक ना, हेल्थाक सुद्दां तेंच्यांनी कांय पळोवंक ना। Chief officer is saying that NOC is not required to erect the tower, which I do not agree with that. Actually, PWD has to take permission from the municipality. When I was the chairperson, even roads which has to be constructed, whatever, even hot mixing, they had to take permission from the Marga municipality. Whereas chief officer is saying PWD has given the permission for the towers. Who is the PWD? PWD is not the supreme. We are municipality is the supreme, and chief officer doesn't know his rules and regulation. इल्लीगल जी वस्त आसा ती अजून कशी उरली थंय? ती कोणाक लागून उरल्या? कोण फावरान आसा त्या टावरांच्या? कुडचड्यार 33 सुवातेचेर वट्ट 63 सीसीटीव्ही कॅमेरा बसयल्यात। चोरी वा बाकीच्या गुन्यांवाचेर नजर दवरूंक म्हूण खासदार निधींतल्यान हे कॅमेरा घाल्यात। कुडचड्यार भायल्यान येतले लोक खंय येरादारीचे नेम मोडटात म्हूण काबराल उलयला। सीसीटीव्हीचो कंट्रोल रूम पोलीस स्टेशनात घाला। कुडचड्यार खासदार निधींतल्यान 63 सीसीटीव्ही कॅमेरा घाल्यात। उक्तावणाक कुडचडे पालिकेसयत खासदार सावयकार आणि आमदार काबराल आशिल्लो। 68 लाख रुपया मोडल्यात, 63 कॅमेरा घाल्यात। आता खंय गुन्यांवकारांचेर नजर उरतली। आम्ही सगळे लो अबायडिंग सिटीजन, आम्ही खंय शिस्तीन आम्ही सारखे व्यवस्थित आम्ही पार्किंग करता, व्यवस्थित सगळे आम्ही जे कायदे आसा आम्ही मेंटेन करता। थोडे चुकून जे भायले आता तांकां ट्रॅफिक वायलेशन जातलें, पण कुडचड्यावयले लोक हांव शेळटे बाबा सांगूंक सोदता की आम्ही कोण ट्रॅफिक वायलेशन करना, आम्ही सगळे शिस्त पाळटा आणि हे सगळे आमचे कुडचड्यावयले नागरीक आसा ते बरे नागरीक आसा। आणि ह्यो कॅमेरा जे आसा थोडे आमी फुडें बाब सावयकर आनी लोकेशनाक घालपाक आमी ट्राय करतले, पूण खुबशे जे प्रामाणीक लोक आसा, प्रामाणीक जी व्हडली देवळां आसा आमची, जे मस्जिदी आसा, जे चर्च आसा, जे देवळां आसा, हेंचे कडेन सगळे बसयल्ले आसा। प्रुडंटा खातीर मयूर नाईक। काल ह्या पंचायतींत खंय थंयच्या आमदाराचें राजकारण चल्लां। पंचायती मदीं फूट घालपाचो यत्न थळावो आमदार करता। पंच बीजेपीचेच, इतलें आसूनय बीजेपीचोच आमदार राजकारण करता म्हूण पंचाचो आरोप। आमदारान खंय सरपंच आनी उपसरपंचा आड अविश्वास थाराव हाडूंक लायलो। थाराव 5 आड 1 भायर पडलो। आमदार म्हणटा पंच उलयता तातूंत कांयच तथ्य ना। पॉलिटिकल ग्राउंडाचेर ती 27 तारीख पळय जेन्ना नो मोशन पळय जेन्ना दिल्लें तितूंतल्यान एक पंच आसलो विशांत कुटकर म्हणटा तो आमचे बरोबर आसलेलो। म्हाका खबर ना की ताका प्रेशरायज म्हणजे तो आमचे बरोबर आसलो आनी ताका प्रेशरायज करून ह्या पॉलिटिकल लेवलाचेर ताका सायन मारपा लायली नो मोशनाचेर आनी ते म्हणजे तेजे मनाचे विरुद्ध सायन मारपा लायली आनी तो आमचे बरोबर आसलो। म्हणजे हांव डायरेक्टली सांगता भितर आमदाराली इन्वॉल्वमेंट आसा। काले पंचायती सामकी 100% बीजेपीची पंचायत आसा, ही सगळ्यांक खबर आसा। आमकां समजना की आमदार आमकां कित्याक भरावपा सोदता हें आमकां कळना। विशेश करून आमच्या भारतीय जनता पार्टीच्या प्रदेश अध्यक्षा कडेन मागता की अशी ज्यो बारीक बारीक आनी जर कॅन्डिडेट निवडून येतलो जाल्यार बारीक बारीक पंचायती मार्फत पंचायतीच्या मताचेरच कॅन्डिडेट निवडून येता, त्या खातीर हेणी बारकायेन हेजेर लक्ष घालपाची। पंचायतीच्या ह्या डिव्हिजन जावपाक चडांत चड आमदार कारणीभूत आहा। कारण जरी तेणी गांवचो विकास जावं बाकीची कामां केली जावं येत, पूण जे 7 वाडे आसा ह्या 7 वाड्या भितर ठराविकच वाड्यांनी तेणी काम केल्लें आसता। आणि आता जे तो इंटरव्यूइंग जाता पंचायत उडोवपाक कोण सरपंच उडोवपाक तेणी ते करची न्ही, कारण इलेक्शन लागीं आसा। हांव केन्नाच खंयच्याच पंचायतीक इंटरफियर जायना एक गजाल जाली। म्हाका इंटरफियरन्स म्हाका कितें वोट आसा थंय, हाजो इंटरव्यूइंग जालो जायत न्हू, म्हाका 8 दीस नाका तें चेंज करपाक। हांव इंटरव्यूइंग जायन तितून कितें जाणा, म्हाका त्या घाणी पडपाची ना। घेऊ एक विराम।